शुक्रारा कळसय हांगासर गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाची बसका जाली। सरकारान 15 दिसांनी मायनिंग पॉलिसी जाहीर करची, ना तर परत पणजेत आंदोलनाक तयार रावचे म्हण शिटकावणी थंयचे आमदार दीपक पावसकरान दिला। RTX गोवा खातीर कळसयच्यान महेंद्र गांवकार। आमचे नितीनजी गडकरी ह्या मिटिंगे आसले पण तेणे आमकां म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टान जजमेंट ऑर्डर दिवपी तरी तुम्ही गेले सुप्रीम कोर्टान आता तुम्ही हांगा येवंक बरी गजाल आसा पूण आपूण 1987 त्या प्रमाणे दुरुस्ती करून आमी हे एक्सटेंशन दिवंक शकना। तुम्ही हे पयलींच कोर्टान आतां तुमकां एकच उपाय आसा, तुम्ही चला गोंयांत चला, सगळे एकठांय जाय आमदार, सरकार तुमचें आसा, भारतीय जनता पार्टीचे आनी पयले आमचे आमी पार्टनर आसा, गोवा फॉरेस्ट पार्टनर आसा, तेन्ना तुम्ही चला बेगीनच्या बेगीन एक पॉलिसी तयार करा मायनिंगाची। आमी 8 म्हयन्या भितर मायनिंग चालू करता अशें तेंचें उत्तर आसा। ते मतदार सरकार ह्या वाटेन आमदार येता म्हाजे पॉलिसी भितर जे वर्कर आसा तांकां सरकारान मदत करपाक जाय। केन्ना टर्मिनेट जेन्ना केल्या फक्त सेजावान केला पूण बाकीच्यांनी केल्या त्या दिसांतल्यान तांकां मदत मेळपाक जाय आनी फुडें गोवा मायनिंग मिनरल म्हणून एक सोसायटी करून तेंच्यो जेन्ना मायनिंग चालू जाता जातली मायनिंग ते प्रयत्न करीत मायनिंग चालू जाता तेन्नाच्यान तांकां सोसायटी करून जो आमचे गोंय सरकारचो स्टेट लेवलाचो 7th पे पगार आसा तो ताका लागू करपाचो आनी तेंचे फुडले लायफ आसा तितून ह्या सर्विसीक कवर करपाचें आनी ट्रकराच्या पॉलिसी करतलो ही 8,000 आनी 12,000 अम्ब्रेला स्कीम ही लागू जातली आनी फुडें ह्या मायनिंग पॉलिसी भितर ट्रकाचो रेट त्या लास्ट ताका रेटी खातीर खूब तळमळ बालाजी पूण हांव बालाजी म्हाका म्हणटालो आमी रेट निश्चित करया म्हणटा आतां निश्चित करया कित्याक मायनिंग बंद म्हाजी हिसपान फुडें मायनिंग बंद जावचें ना। एक फावटी मायनिंग आतां कायद्या प्रमाणे चालू जाय जाल्यार मायनिंग बंद जावचें ना। कित्याक पॅकेज घेवन जमचें ना। जशें बालाजीन सांगलें पॅकेज घेतल्या नंतर आमी गेल्या 38 इयर्स ऑफ माय ट्रेड युनियन कॅरियर हांवें कितल्योश्यो VRS पळयल्यो बाबडे कितले लोक आदलेच्यो जरी घाल्लेले आसा ते विचार करा। नरेंद्र सावयकरान कितें सांगलें विचार करा। नरेंद्र सावयकरान मनोहर पर्रीकरान ओकामी सांगलेलें, ओकामी गांवांत मनोहर पर्रीकर येयलो आमकां सांगलेलें जर आमचे सरकारी आनी दोनूय सीट तुमी दिले जाल्यार आमी 15 दिसांनी मागीर चालू करूंक शकता म्हणून 5 वर्सां जाली तुमचे कडेन जालें ना चालू करून आमकां एकठांय हाडचें पडटलें। जे दुकान आमच्या सायडीक गेल्या तांकां आमी बरेपणान जागी घेवन, कारण आमचे विचार वेगळे वेगळे आसत, आमचे आचार वेगळे वेगळे आसत, पूण आमचे सगळ्यांचे ध्येय एकच आसा। ते ध्येय प्राप्तीसाठी म्हणजे गोंयचे मायनिंग चालू करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकजूट रावया आनी जे मनशांच्यान घडला तो कार्यक्रम आमचो अध्यक्ष तुमकां सांगले त्या हेका आमी सगळ्यांनी सिंहाचो न्ही जाल्यार खारीचो वांटो उचलया आनी हो मनशाचें ध्येय, आमचे प्रत्येकाचें ध्येय, आमची रोजी रोटी, आमचो फुडलो संवसार बरो करया। आनी तेणी आमकां खरें म्हणटा आतां फुडें घेवन वचपाक जाय। जर तेंचें अस्तित्व जर फुडें वतले ह्या दोनूय पक्षांचे जाल्यार तेंच्यांनी ह्या आमच्या सारक्या लोकांक फुडें घेवन वचपाक जाय आनी संबंद गोंयकारांक जे मायनिंग डिपेंडंट जे आमचे लोक जे आसात तांकां आदार दिवपाक एक तुमकां बरी संद येयल्ली आसा। करूंक सोदता आनी तेंचो स्टँड कितें तो विचारूंक सोदता। त्या सभेक तुमची सगळ्यांची उपस्थिती जाय आनी आमचे एकूण आसल्या शिवाय आमी ते कांय करूंक शकना। उपस्थिती दाखोवपा जाय, हेका लागून आयज जागृती करपाक आमची आयज मिटींग। तुमची सगळी 1 तारखेक 4 उजगांव तिस्कार येतले अशी अपेक्षा धरता।